खेळूया आमच्या आयच्या भागातलं फुडलो राऊंड जो असता कभी हा कभी ना. पळय हे राऊंडची पार्टिसिपंट कोणती. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनराक मेळटले मेहंदी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. तर पळया आजची साडी कोणाक मेळटा ती. सुरवात आमी तुझ्या पासून करूया. नाव सांग. माझे नाव दीपा दत्तराम नायक. हांव पर्वरीस रावता. ओके दीपा, तुजो टायम सुरू जाता आता. दीपा, तुवें फुलां बी सगळीं म्हळ्यार हांगासर आज फुलां कोणी माळ हाडून दिल्ली फुलां. मिस्टरान हाडून दिल्ली. आनी तुमच्या ग्रुपांनी वाटिल्ली न्ही गो. ग्रुपान वाटिल्ली. तूं हाडपाक वचूंक नाशिल्लें मार्केटान. हांव वचूंक ना. नाव सांग. माझं नाव राणी जबगोंड. राणी कोंकणी उलोवपाक येता. समज हय आनी नांव म्हणनासतना उलोवपाक जाय तुका. तुजो टायम सुरू जाता आतां. बरें न्हेसला मुगो. न्हेसपाक आवडटा. आवडता. ओके नाव सांगा. म्हजें नाव ज्योती नार्वेकर. ओके ज्योती, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. ज्योती, तुमी अजून फाटी फाटी कित्याक रावताली. आवडना खेळपाक. आवडता खेळटा अशी तुमी खूपदा. आनी तुमी खंयच्या ग्रुपान आसा. हांव शिव साई शक्ती. साई शक्ती. शिवशक्तीन कित्याक घेवंक ना. ना आमचो पयलोच आशिल्लो ग्रुप. बरी खेळपाक ट्राय करताली पण ती संवय प्रमाणे ना जाले. नाव सांग. उज्वला. उज्वला, तुजो टायम सुरू जाता आतां. उज्वला, नथ बरी दिसता मग तुजी. खंयच्यान हाडला. गांवासून हाडला. खंयच्या गांव गो. बेळगांव. तूं बेळगांव रावता. नाव सांग. जयश्री रंकाळे. जयश्री, तुजो टायम सुरू जाता आतां. जयश्री, तू खरेंच खूप सुंदर न्हेसला. तुजो कलरूय बरो दिसता. रेड कलर आवडीचो गो. हो. ओके नाव सांग. मानसी मनोज चोपडेकर. ओके मानसी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. खेळ खेळपाक तुका आवडटाच न्ही. आवडता. खेळटा. खेळटा. आणि घरान कोण आसा गो तुज्या. भुरगीं आसा. चली आसा. चले आसा. कितले शिकता. एकटो फर्स्ट सेकंड आज आयला. घरा आसा. हाडूंक ना. घरा आसा ते. कित्याक हाडूंक ना. स्कूल आसा म्हणून. स्कूल आसा म्हणून. ट्युशनाक वचूंक ना. ट्युशनाक घराच आसता ते. ट्युशनाक बी वचना. घराच आसता. तूं अभ्यास घेता. हांव घेता. तूं कितले शिकला. हांव बीकॉम. बीकॉम. कामाक वचना. घरात आसता हांव. कित्याक वचना कामाक. हांव हाऊसवायफ. हाऊस वायफ म्हणून कामाक वचपाचें ना. पयलीं वयताले. आतां कित्याक सोडलें. भुरग्यांक लागून. आतां वतले. घरात रावतले. कित्याक वचचें ना. घरात रावंक आवडटा. घरा रावपाक आवडटा. जेवण आवडटा. करपाक आवडटा. आवडटा. खूब प्रॅक्टीस केल्या. भुरग्यान करून घेतलेली. भुरग्यांक करून घेतल्या. आनी